नमस्कार मोगळा आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात माय मोगाचो येवकार. पणजी केंद्राच्या FM बँडा वरवीं 105.4 मेगा हर्ट्स तशेंच पणजी केंद्रा वयल्यान 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलो हर्ट्साचेर तुमी आमचे कार्यक्रम आयकतात. फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात आयज दोळ्यांची चिकित्सा आदीं आनी आतां हो आयचो विशय. स्टुडियोत आसात दोळ्यांचे तज्ञ डॉक्टर पृथ्वीराज करपे. मोगळा आयकप्यानो, आमचो न्यूज ऑन एअर ॲप आसा. हो ॲप तुम्ही जर डावनलोड केलो जाल्यार तुमी संवसारात खंयच्याय कोनशाक रावतात जाल्यार लेगीत तुमकां आमचो रेडिओ आयकुपाक मेळटलो, हातूंत दुबाव ना. चलात तर आयज आमचे दोतोर पृथ्वीराज करपे. दोतोर, तुमकां येवकार. सांगे गांवांत तुमचो जल्म जालो. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत तुमी MBBS केलें. ऑप्थॉल्मॉलॉजी हो तुमचो विशय घेवन तुमी मुखार पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक मुंबय गेले. GS मेडिकल कॉलेजींत तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. थंय तुमकां रेटायनल सर्जन डॉक्टर उर्सेकर हांचे कडेन काम करपाची संद मेळ्ळी. ताजे उपरांत KEM हॉस्पिटलांत प्लास्टीक सर्जरीचेर त्या युनिटान तुमी 6 म्हयने वावुरले. ताजे उपरांत तुमी गोंयां येवन तुमची ऑप्थॉल्मॉलॉजी सुरू केली आनी गोंयां येवन तुमची कोसुलतारी सुरू जाली. आनी तातूंत लेगीत तुमी ऑप्थॉल्मॉलॉजी हो विशय घेवन मुंबय विद्यापिठाची MS पदवी घेतली. तशेंच मुंबयच्या DOMS आनी FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन हांगा तुमी तुमची पदवी घेतली. फाटलीं 40 वर्सां वयर ह्या दोळ्याच्या वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर तुमी ट्रिटमेंट केलेच. पूण गोंयांत लेन्स इम्प्लांट हें तंत्र तुमी सुरू केलें. रेटायनल डिटॅचमेंट करेक्शन, ऑपरेशन, केराटोप्लास्टी अशीं वेगवेगळी दोळ्याची ऑपरेशनाची शस्त्रक्रिया तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीन गोंयांत यशस्वीपणान केल्यो. राष्ट्रीय पातळेचेर वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सांनी तुमी वांटो घेवन व्याख्यानां सादर केलीं. स्वता दोळ्याचे विशय घेवन वेगवेगळ्या ह्या विशयांचेर तुमी व्याख्यानां गोंयांत आयोजीत केलीं. IMA म्हणजेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनची ही संस्था गोंयांत परतून एक फावट तुमी कार्यरत केली आनी ह्या संस्थेचो वावर गोंयांत परतून सुरू जालो. तुमी ह्या वैजकी क्षेत्राच्या शिवाय एक बऱ्यांत बरे खेळगडी. इंटर कॉलेजींत पातळेचेर तुमी बॅडमिंटन, क्रिकेट, चॅस हे खेळ खेळ्यात. तुमकां नाटकांनी काम करपाची आवड, तुमकां संगीत आयकुपाची आवड, पेंटिंग आनी शिल्पकला ही तर तुमकां मना काळजाची आवड, कारण स्वता तुमी ही कला आपणायल्या आनी तुमी दर वर्सा चवथीचो गणपती स्वता ह्या चिकट मातयेंतल्यान तयार करतात आनी घडयतात आनी तो पुजेक लायतात. दोतोर, येवकार तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळी अंतर्गत. दोतोर, 50 वर्सां आदलो काळ, तेन्नाचो दोळ्यांचो उपचार आनी तेन्नाच्यो वेगवेगळ्यो तरा, मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया, अनुवंशीक दोश, रेटिना हालप अशे वेगवेगळ्या विशयांचेर तुमी आतां मेरेन आमचे कडेन उलयले, ही भासाभास केली. वेगवेगळ्या तरेन पयलीं आनी आतां आमी कितें करतात, कितें दोळ्याची ट्रिटमेंट कशा पद्दतीन जाता, ही गजाल आमच्या आयकुप्यांक बरे रितीन कळ्ळी. दोतोर, रेटिना हालप आनी ताची शस्त्रक्रिया करप ही एक नाजूकसाणीची गजाल न्हय, ही तुमी कशी हाताळ्ळी? इट इज कन्सिडर एज द मेजर वन. एखादी ट्रॉमा जाता, एखादी इंजुरी जाल्या कारणां खातीर तो रेटायना हालता. आनी आत्ताचे जगात तरी आत्ताचे घडयेक बऱ्याच अंशी ते रेटायनल डिटॅचमेंट ऑपरेशन सक्सेसफूल जाता. सहज अशें कांय न्ही करून. आमच्या वेळार आमी शिकता आसतना ते इतले पर्सेंटेज नाशिल्ले, कारण आमी शिकता आसतना विट्रियस म्हणटा ते जेल पळयलें जर जायत जाल्यार आमकां रातभर न्हीद पडना आशिल्ले. हय, म्हणजे ते सगळे इतले तुमची नदरी खूब मायन्यूट आसची पडटली आनी परफेक्ट आसची पडटली. पण आतां म्हगेले चली तेच ऑपरेशन करता, विट्रियस काडपाचें आनी रेटायना अटॅच करपाचें. स्पेशलायझेशन तातूंतच, फक्त ते. म्हणजे आज ऑप्थॉल्मॉलॉजी पळय, हांवें मुद्दम सांगपाचो टॉपीक धरपाक कारण कितें तर आज दोळ्याच्या प्रत्येक भागाचो स्पेशलिस्ट वेगळो आसा. पापणेचो स्पेशलिस्ट वेगळो, कॉर्नियाचो स्पेशलिस्ट वेगळो, लेन्सीचो स्पेशलिस्ट वेगळो, ग्लावकोमाचो स्पेशलिस्ट वेगळो, युव्हियाचो स्पेशलिस्ट वेगळो, रेटायनाचो स्पेशलिस्ट वेगळो, नर्वाचो स्पेशलिस्ट वेगळो. अशें डिवायड जावन गेले ब्रँड. आनी थोडे तेंपान हांव नकळो उजवा आनी दावे दोळ्याचो स्पेशलिस्ट वेगवेगळो आसतलो काय कितें तें म्हाजें सांगूंक जायना. दोतोर, पूण तुमी
आयज ट्रान्सप्लांट पळय आसा लेन्स हय. इम्प्लांट हय. हातून तुमचे खासियत न्ही तुमी पयलीं सुरवात केली गोंयांत म्हणटकूच हे लेन्स इम्प्लांट म्हणजे कितें तें आमच्या आयकुप्यांक पयलीं तुमी सांगात आनी तें तुमी कशा पद्दतीन गोंयांत ताका इंट्रोड्यूस केलें तें. बरें. हांव मातसो थोडे एक बॅकग्रावंड दिता. हय 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 सेकंड वर्ल्ड वॉरान आमकां खूब गोश्टी दिल्यो, हय बऱ्यो आनी वायट. हय हय एटॉमीक बॉम्ब दिलो, हय हय ताजे बरोबर अल्ट्रासावंड दिलो हय हय आनी ताजे बरोबर लेन्स इम्प्लांट दिलो. अच्छा म्हणजे तेन्ना हो लेन्स इम्प्लांट तेन्नाच्यानच ना, हां. तो तसो जालो ना. हां सेकंड वर्ल्ड वॉरांत जेन्ना ब्लास्ट बी जाताले हय हय तेन्ना मिलिटरीच्या लोकांच्या दोळ्यां भितर ते ग्लासाचे कुडके वताले. डॉक्टर रिडली म्हणून आशिल्लो, ताणें असोच पळयलो, अरे हो ग्लासाचो कुडको दोळ्यांत आसा आनी दोळ्याक कांयच त्रास जायना. ताच्या तकल्यांत आयलें कितें, आमी लेन्स काडून ताच्या जाग्यार असो ग्लासाचो कुडको घातलो जर जाय अच्छा जाल्यार तें कित्याक सक्सेसफूल जावचें ना, कित्याक रिएक्शन जायना. रिएक्शनाचो भंय दिसतालो. म्हणजे ताणें ते लेन्स घातली ओके पयली, अच्छा लेन्स तयार केली आनी घातली, पण ती ग्लासाची आशिल्ले कारणान वजन आशिल्लें ताका आनी ती पडली भितर, ओके. दोळ्यां भितर पडली. म्हणजे तें पयलें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावं ना. हय. पण मागीर अशें विचार करता 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 लेन्स ते PMMA म्हणून एक मटेरियल येता, ओके त्या मटेरियल तें लायट मटेरियल, ताजे लेन्सीस तयार जावपाक लागल्यो. ताजे लेन्सीस तयार जाले. आमच्या इंडियेंत सादारण म्हणत जाल्यार 78 लेन्स इम्प्लांट सुरू जाल्लो. अच्छा हय. ओके ओके पण त्या वेळार कितें जातालें, आमचे अशें आसता रिस्क घेनाशिल्ले. रिस्क घेनाशिल्ले. रिस्क खूब लोक अशें सुद्दां म्हणटाले की म्हाज्या मायचें ऑपरेशन करपाचें जर आसा कॅटरेक्टाचें हय जाल्यार आपूण लेन्स घालपाक तयार आसा. अच्छा अच्छा म्हाजे बायलेचें करपा जालें जाल्यार आपूण कॉन्टॅक्ट लेन्स दितलो. ओके आनी म्हाजें ऑपरेशन करपा जाल्यार आपूण वोकल लायतलो. हो समज आशिल्लो. ओके पण आज तें सगळें उरफाटें जालां. आज सगळे जाण लेन्स इम्प्लांट करतात. आणि लेन्स जाय तशे वापरतातय न्ही, बऱ्यापैकी फॅशन पर्पज हे वापरतात न्ही. बऱ्यापैकी लेन्सीस मेळटात, क्वॉलिटी लेन्सीस मेळटात आनी जाय तश्यो. पूण आतां ते ग्लास कल्चर केलें न्ही दोतोर, प्लास्टीक. हय आनी आतां लेन्सीस अश्यो बायफोकल लेन्सीस मेळटा, मल्टीफोकल लेन्स म्हणजे आमी आतां चश्मा आमी विरुलॅक्स वापरतात तशे लेन्सीस भितर घालूंक मेळटात. बायफोकल ग्लास वापरतात तशे लेन्सीस भितर लेन्स तशी प्रिपेर करून घालूंक मेळटा. पण ते तुवें परमनंट बसयनात म्हणून घालप आनी काडप. ना ना ना, ते घालप आनी काडप ती कॉन्टॅक्ट लेन्स. आनी ही लेन्स भितर दोळ्या भितरच बसोवप आनी ती परमनंट उरपाची. ताका आनी मागीर कोणाच्यान हात लावंक जायना. हात लायतलो जाल्यार परत दोळ्यांत दोतोरच जाय. ऑपरेशन ऑपरेशन ताजे शिवाय दुसऱ्याच्यान कोणें कांय करूंक मेळना. आनी बऱ्या पैकी लेन्सीस येतात. आनी तूं एक फोन येता पळोवया. बरें. हॅलो, हांव विष्णुदास बांदेकर उलय बाबा. मडगांवच्यान उलयतां. मडगांवच्यान? हय. उलय बाबा. म्हजें वय आसा 65. सांग. दोनूय दोळ्याक लेन्स घातलेले आसा, म्हणजे कॅटरेक्ट. कितलो तेंप जालो? एक दोळ्याक घातल्यार एक 10 वर्सां जालीं आनी एक दुसऱ्या दोळ्याक घातल्यार एक 8 वर्सां जालीं. आतां कितें हाली 1 वर्स जालें म्हजो दोळ्याचो प्रेशर वाडटा. प्रेशर वाडटा म्हणल्यार डॉक्टरा दाखयताना म्हाका ड्रॉप्स दिली. म्हाजो मुख्य हेतू विचारपाचो आसा, प्रेशर वाडप म्हणजे दोळ्याक. आमी एक जाण आशिल्लो प्रेशर कितें आमचो तो ब्लड प्रेशर. ते वेगळें आनी हे वेगळें. दोळ्याचो प्रेशर वाडटा. म्हाजो 19-20 सुमार आसा. 19 आनी ड्रॉप जातकीर तो मातसो कमी जाता. कितलो जाता? म्हणजे पयलीं 23-24 आशिल्लो, 6 म्हयन्यांनी चॅक केलो, मागीर तो 18-19 जालो. आफ्टर टेकिंग ड्रॉप्स फॉर 6 months. आनी आतां ड्रॉप्स चालू आसा, ट्रोवॅक्स-T प्लस. म्हाका विचारपाक जाय की हे प्रेशर म्हणजे दोळ्याचो कितें
आनी हे परमनंट हे ताका ट्रिटमेंट घेवचो पडटा की काय ताका आनी दुसरो कितें उपाय जावं कितें आसा, ऑर इट इज अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम? बरं, कितें आसता जाणा, दोळ्याक आतां एक फुटबॉल समज आसा, तो खेळपा सारको लायकीचो करतलो जर जायत जाल्यार आमी तातूंत भितर वारें भरतात आनी ताका एक टणकपणां हाडटात. तसो आमच्या दोळ्याचे जर सगळें स्ट्रक्चर जाग्यार उरतलें जर जायत तर तो टणकपणां आसचो पडटा आनी त्या प्रेशराचेर तें मेनटेन जाता. आतां तुगेलो प्रेशर पळय चॅक करतालो तो खंयचो इक्विपमेंट घेवन करतालो इतलेंच म्हाका सांग. कारण प्रत्येक मशिनाचेर न्ही, मशिनाचेर म्हणजे कितें आसता, फ्लॅश लायट मारून फ्लॅश लायट फक्क करून वारें बसतालें. बरें, ताजेर तुजो आतां 17 मेळटा. 17-18 हय, 17-18 मेळ्ळें जाल्यार नो प्रॉब्लेम, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तुवें तें रेगुलर चॅकअप करून दवरूंक जाय, कारण तें वाडूं दिवूं जायना. आतां तुमी पळय म्हणटात न्ही, हें आतां परमनंट वखद घालपाचें काय ताका आनी कितें उपाय आसा? वखद परमनंट घालपाचेंच, तें बंद करूंक मेळना. ताजे इफेक्ट कितें इफेक्ट म्हणजे प्रेशर देंवता तें जालें, पूण प्रॉब्लम सायड इफेक्ट कितें बी आसता काय म्हणून? सायड इफेक्ट ना ताचे, तशें कांय सायड इफेक्ट ना. आतां तुमकां जर तें रेगुलर केन्ना कितें जाता, बऱ्याचदा ते रेगुलर आमी घालनात, बऱ्याचदा चुकता आमचे कडेन, टायमींग चुकता. ताका टायमींग इज इम्पॉर्टंट. सारकें हांव रातचें घालता न्हिदचे पयलीं. हय, टायमींग इज इम्पॉर्टंट. ते जर एक 2-4 दीस बी चुकले जर जायत जाल्यार दोळ्याचो प्रेशर ऑटोमॅटिकली वाडटलो आनी ताजो इफेक्ट तुज्या नर्वाचेर येतलो, नर्व हेड म्हणटा ताचेर, आनी विजन कमी जातलो. म्हणजे अशें मदीं मदीं जर चुकले जर जायत जाल्यार मागीर ताजो परिणाम तुज्या नजरेचेर येतलो आनी ती नजर चुकूंक जायना, चुकूंक कशेंच जायना. आतां तें चुकूंक जायना आनी नजरेचेर परिणाम येवपाक जायना अशी जर तुमची विचार आसा जर जायत जाल्यार ताका दुसरें म्हणजे तुवें ऑपरेट करून घेवंक जाता. ऑपरेशनूय आसा ताका? हय 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 हय. तें मात स्टडी करची पडटा. तुमचे दोळ्याचे ट्रॅबिक्युलर मॅशवर्क बाबा सारकें आसा काय बंद जाल्लें आसा, हो सगळो विचार करून मागीर तें ऑपरेट करपाचें. पूण डॉक्टर हांवें सांग, दोनी दोळ्याक हांवें कॅटरेक्ट लेन्स हें केल्लें न्ही, पूण म्हाका मातशें वक्ल लावचें पडटा लागींचें वाचपाक, पेपर बी वाचपाक. वक्ल लागीं आतां पळय आमी ऑपरेट पळय करतात न्ही, तरेचे करतात. थोडे जाण कितें आसता पळय, कोणी ड्रायव्हर बी आसता तांकां पयसुल्ले दिसपाची गरज आसता, सामकें इम्पॉर्टंट. तांकां त्या भशेन त्या पावरीची लेन्स घालतात. थोडे जाण घरांतच बसपी आसता, तांगेर फक्त वाचप आनी बरोवप असलेंच काम आसता, तांकां आमी लागीं पळोवपाची म्हणूनच लेन्स घालता. पूण तांची पयसुल्ली नजर तुगेली कमी जाता. म्हाका पयसुल्लीचो प्रॉब्लेम ना, तें लागींचे मागीर तुमी वक्ल लावपाचे. हॅलो, लायता हांव. हय, पूण कितें तें एकदां हांवें लेन्स घातली की तो नंबर चेंज जावपाची शक्यता आसता? ना 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 ना. बांदेकर बाब, म्हाका हय, कित्याक जाणा आमकां फोन येतात आनी बाकीचेय प्रश्न आसा न्ही शाण्या. देव बरें करूं. हां, थँक्यू व्हेरी मच. तुमची कळत खातीर आमकांय कळ्यो कांय गजाली. दोतोर, खरेंच न्ही दोळ्यांक आनी प्रेशर आसता ही एक वेगळीच गजाल अशी. खूब वास्ट हो विशय न्ही, म्हणल्यार आनी कितें कशें उलोवप आनी खंयच्यान कशें करप, नेवर एंडींग म्हणटात तशें. नेवर एंडींग. तुमी एक टॉपीक घेतलो जाल्यार दुसऱ्या टॉपिकाक कनेक्ट जाता. दोतोर, अजुनूय आमचे कडेन थोडे कॉल्स येतात, पूण आतां एक गजाल म्हत्वाची म्हणजे आमी एक तुमकां विचारून दवरता. दोळ्यांची हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स कांय जाणांक आसतात न्ही दोतोर, ताजेर आमी इल्ली चर्चा करुया. पूण हे दोळे अपरिहार्य, दोळे हे प्रत्येकाक जाय आनी केन्ना केन्ना पळयनासतना सुद्दां आमी मनाच्या दोळ्यांनी पळयता म्हणटा, पूण दोळो हो शब्द थंय येताच, कलर वाट पळयता. हॅलो हॅलो, बाबुले, कोण उलयता म्हणो? म्हाका एक सांगात, आतां मोतीबिंदू पळय जो आसा
ताजो ट्रीटमेंट हय. पयलीं ज्या पद्दतीन केलो गेलो वतालो आनी आतां ज्या पद्दतीन करतात हय. ताजे मदीं डिफरन्स कितें आसा? बाब तुमचें नांव सांगात. म्हजें नांव विपीन. ओके, उलयता तर. पयलीं आमी करताले ते आनी आतां करतात ते हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. हा पयलीं आमी मोतीबिंदू काडटले जाल्यार दोळो ओपन करचो पडटाच. थोडे लोकांचें अशें इम्प्रेशन आसा की ना आपणें लेजराचेर काडलो आनी तशें ते लेन्स करून काडूं मेळना. आतां ओपनिंग आसता ताजी सायज चेंज जाता. आमी करता आसतना आमी 180 डिग्री ओपनिंग सुरवातीक करताले आनी मागीर ताका सुचर मारप. 2 दीस दोनी दोळे बंद करून पेशंट न्हिदोवन दवरप, सायडीन बी हालूं जायना आनी अशें 8 दीस हॉस्पिटलांत एडमीट करून दवरताले. आनी बंधनां खूब आसतालीं, खूब म्हणजे खूब रिस्ट्रिक्शन आसतालीं. मागीर आमी ती इन्सिजनाची सायज हाडली 120 डिग्रीचेर. आनी आज जे ऑपरेशन करतात ते 3 mm ओपनिंगाचेर आज ऑपरेशन करतात, कॅटरेक्ट काडटात. पयलीं इतके पेशंटाकय त्रास ना आनी डॉक्टराकय त्रास ना. दोगांकय फक्त त्रास येता ते पयशां कडेन. तितलो कॉस्ट वाडत वता. आतां पूण एक कॅटरेक्ट ऑपरेशनाक कॉस्ट कितके येता? ते तूं कशें लेन्स खंयची वापरता, फोल्डेबल लेन्स वापरता काय ना. फोल्डेबल लेन्स म्हणटा त्यो कॉस्टली आसता. एक्रेलीक फोल्डेबल लेन्स एक सादारण म्हणत जाल्यार 35,000 एक पडटा. इतली म्हारग आसता. आनी पयलीं आमी लेन्स वापरताले त्यो 800 रुपयांच्यो सुद्दां मेळटाल्यो. हय, पयलीं सुरवात. आतां कमीत कमी कितके आसता? आतां कमीत कमी म्हणजे एक 1500-1800 रुपयां पर्यंत मेळटा. म्हणजे आमी जे 800 रुपयां पर्यंत मेळटा विकताले घालताले ते आतां 1800 रुपयां सुमार पडटात. आनी कांय लोकांची पळय एकदां ऑपरेशन जातकीर सुद्दां परत तांकां प्रॉब्लेम जाता, ते कशें कितें? प्रॉब्लेम म्हणजे कसलो प्रॉब्लेम ते इम्पॉर्टंट. प्रॉब्लेम म्हणजे कितें जाता, एखादें परत नजर कमी जावंक शकता. ताजें कारण कितें तर आमी पळय फाटल्यान ते कॅप्सूल दवरतात ते थोडे तेंपान दाट जाता आनी तें दाट जालें की ती नजर परत कमी जाता. पूण ती मागीर याग लेजर केलो की ती परत आसा तशी जाग्यार पडटा. हय, उपाय आसता. बिपीन बाब, तुमचें समाधान जालें अशें धरता. बरो प्रश्न विचारलो तुमी. खूब बरें दिसलें आमकां ही गजाल कळ्ळी, म्हणजे अशें आसता म्हणून हें. हां, हय, देव बरें करूं. हां, खूब जाणांचे अडचणी आसता, मागीर कितें करचें, ऑपरेशन जावन सुद्दां परत त्रास जाला. बरोबर. देव बरें करूं. हां बाब. हय. दोतोर, तांचो प्रश्न खरेंच मार्मीक कसो दिसलो म्हाका. आतां आमी हेरिडिटरीचेर थोडेशें उलोवया, कारण आमकां मुखार आनीकूय बरेच प्रश्न आसात विचारपा सारके. हेरिडिटरीचे मेन म्हणजे आमकां ऑब्वियस दिसणारे आमकां प्रत्येकाक तो म्हणजे वकलाचो नंबर. ओके. अच्छा. आवय बापायक बी जर कोणाकय जर तो मायनस नंबर आसत जाल्यार भुरग्यांक जावपाचो चान्सीस खूब आसतात. खूब आसतात. हो सामको ऑब्वियस दिसणारो. आनी न दिसणारे जे कितें आसा ते मात्र खरेंच डेंजरस. तातूंत एक रेटिनायटीस पिगमेंटोजा म्हणून एक दुयेंस आसा. तें दुयेंस पयलीं कळना, दोतोरांकय कळना आनी पेशंटाकय कळना ल्हानपणांत. पूण मागीर जशें एक 25-30 वर्सां जशीं जालीं की मागीर तें दोतोराक कळपाक लागता आनी पेशंटाक कळटा कित्याक ताका दिसपाक मातशें कमी दिसता. अच्छा. ताणी वदळ जो प्रश्न विचारलो न्ही, त्याच प्रश्नाक लागून म्हाका एक विचार तेन्ना तकलेन आयलो दोतोर. आतां उलयले ते विपीन, म्हणजे ऑपरेशन करतकूच कितें प्रॉब्लम येवं येता काय म्हणून. आतां दोतोर, डायबिटीज आशिल्लो मनीस आसता पळय, ताकाय बी दोळ्यांचे प्रॉब्लम्स येता. ताजें ऑपरेशन करचे पयलीं मागीर, किंवां ताणें दोळ्याची काळजी कशी घेवप, किंवां एकदां दोळ्याचें ऑपरेशन करतकूच सुद्दां अशा लोकांक कॅर घेनासतना की डायबिटीज वाडली जाल्यार बी अशे प्रॉब्लम वाडूं येता काय म्हणून. डायबिटीज म्हणटा तो एक, हांव जाल्यार अशें म्हणटा, एक सेंटेन्स सांगता हांव, पळयात तुमी.
कशें दिसता तें. डायबिटीस डजंट अलाव द पेशंट टू लिव अ नॉर्मल लायफ. नीदर इट किल्स द पेशंट. अच्छा, हय. म्हणजे पेशंट सामको मॉर्बीड उरता, मरय बी ना आनी बरे भशेन जगपाकूय बी दिना. ही डायबिटीस. डायबिटीसाचे सेंटन्स म्हागेलें. कारण डायबिटीस म्हणटा ताचो परिणाम फक्त दोळ्यांचेरूच जाता अशें न्ही. डायबिटीसाचो बेजीक परिणाम जाता तो वेसल्साचेर, कॅपिलरी म्हणटा ताचेर, ब्लड वेसल, त्यो पेड्ड्यार जातात. आनी ताजे मुळे मागीर सगळ्या शरिराचेर ताचो परिणाम जाता. हार्टाचेर जाता, किडनीचेर जाता, दोळ्याचेर जाता, सगळ्याचेर जाता. तातूंत कितें जाता, ब्लड लीक जाता. ते कॅपिलरी पेड्ड्यार जाल्ले कारणान तातूंतल्यान इल्लें इल्लें ब्लड भायर सरता, उजिंग म्हणटा ते. आनी मागीर नजर कमी जाता. ती नजर कमी, ताज्या पयलीं जर तें सील केलें जर जायत, लीक जाता तें, जाल्यार थोडे दीस वेवस्थीत रावूंक शकता. पण अल्टिमेटली डायबिटीस म्हणटा ते कंट्रोल करना जालें जाल्यार खंयच्याच दोतोराच्यान कांयच करूं नजो. म्हणजे सगळें तुजें कंट्रोलान आसपाकूच सगळें पेशंटाचेरूच आसा. पूण डायबिटीस एकदम हाय जायना वरय दोळ्याचेर इम्पॅक्ट जावन थोड्याचे दोळे वतात, तें कित्या खातीर दोतोर? ब्लड येता भितर, विट्रसा भितर ब्लड येता. ओ, अच्छा अच्छा अच्छा. ब्लड लिकेज जाता. अच्छा अच्छा. दोतोर, खरें म्हळ्यार काळजी घेतल्या लोकांनी अशें भिवपाचें असो प्रश्न न्ही हांगा. म्हणजे आमी आबूज करप नाका लोकांक. फक्त अशें म्हाका दिसता की वेवस्थीत कांय गजाली जर आमी लायफान केल्यो जायत जाल्यार डायबिटीजा सारकें दुयेंस सुद्दां म्हणजे सगळें जर आमच्या कंट्रोलान आसत जाल्यार. डायबिटीसाची एक दुसरी एक अशें सांगपाचें म्हणजे नो डॉक्टर कॅन ट्रीट डायबिटीस इफ पेशंट डजंट डिझायर. And no doctor is required to treat diabetes if patient desire. पेशंटाची जर मना आयलें ना आपण कंट्रोल करतलो जाल्यार दोतोराची गरज ना. हय न्ही. पूण डायबिटीस कंप्लिटली गेली अशें जायना न्ही दोतोर? म्हणजे तें सामकें जल्माचें उरलें, फक्त ती कंट्रोल करपाची. हय हय. आनी दोतोर, एक प्रश्न म्हाका सहज एक मनान आयलो. आतां वेगळे वेगळे म्हणजे काळ बदलता त्या प्रमाणे थोडी दुयेंसांचो एक हेंय बदलता न्ही. वेगळे वेगळे तरेचे आतां कॅन्सर आसा, तशें दोळ्यांचो रिलेटेड कितें कॅन्सर बी तसो आसता दोतोर? दोळ्याचो कॅन्सर आसता, ल्हान भुरग्यांक जाता कॉमनली. ओके. रेटिनोब्लास्टोमा म्हणटात ताका. ल्हान भुरग्यांक जन्मताच जावंक शकता. अच्छा अच्छा अच्छा. मागीर ताका ट्रिटमेंट आसा? ताका ट्रिटमेंट काडपाचो. अच्छा अच्छा. ताका दुसरें कांय ना. ओके 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 ओके. आनी तो पयलीं कळना, सुरवातीक तो कळना जालो म्हणून. आनी जेन्ना ताजी धवे धवे भितर बुबुळां दिश्टी पडटा तेन्ना आवय बापूय घेवन येता, हें दोळ्यांक कितें दिसता अशें म्हणून. म्हणजे दोळ्यांची सुद्दां वेवस्थीत टायम टू टायम चांचणी जावपाक जाय न्ही भुरग्यांचे सुद्दां असले जाल्यार. हांव जाल्यार सदांच आमगेल्या फॅमिली मेंबर्सांक सदांच सगळ्यांक सांगता, भुरगे 4 वर्साचे जाले की दोळे तपासून घेयात कंपल्सरीली. हय हय न्ही, सामकें. ते मागीर स्कुलान बिलान ते कशें वागतात, तांकां बोर्ड कसो दिसता त्या प्रमाणे मागीर ते भुरग्यांचे प्रत्येक कांय गजाली ठरतात. दोतोर, एक कॉल येता आमकां. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. मराठीमधून प्रश्न विचारू? हो अगदी. कोण उलयता? गिजरे. गिजरे उलयात. माझं कॅटरॅक्ट, मला कॅटरॅक्ट डबल आवाज येतोय. हो बोला तुम्ही, मी ऐकतोय. कॅटरॅक्टचे दोन्ही डोळ्यांचे ऑपरेशन झालेले आहेत, जवळजवळ 8-10 वर्ष झाली. तर त्याच्या मला डायबिटीस पण आहे, 20-22 वर्षाचा. आणि त्याच्या अगोदर मला कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन करायच्या अगोदर लांबचा नंबर होता, तर तो दोन्ही ऑपरेशन मध्ये लेन्स घालून गेलेला आहे, म्हणजे ते क्लिअर झाला. आता जवळचा नंबर आहे. मला असं विचारायचं होतं की ऑपरेशन केल्यानंतर जर लांबचा नंबर आता जो गेलेला आहे त्यात परत काही कमी जास्त होऊ शकतं का 10-15 वर्षानंतर? तसे काय जायना बहुतेक. फक्त जर कॅप्सूल जर थिकनिंग जालें जाल्यार मातसो दिसपाक प्रॉब्लेम येता. नंबर कारण ती लेन्स आसता न्ही ती हार्ड आसता, तातूंत बदल जायना. ओके.
बदल जाला जाल्यार मायनर हांगा थंय अशें कितें बारीक, मेजर न्ही. जास्त होत नाहीये. ना, शुगर मुळे, डायबिटीस मुळे. डायबिटीसमुळे नंबर बदल जायना, कारण ती आर्टिफिशियल लेन्स न्ही, ओके. नॅचरल लेन्स ना ते. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक. गिचरे बाब, जालें समाधान तुमकां? हो, थँक्यू. खूब बरें दिसलें तुमचो फोन आयलो. असोच आमचेर मोग आसूं सदांच. तुमी पणजेच्यान उलयतात? हय हय. दोतोर, कांय गजाली आमकां एक एक फावटी निर्णय घेवपाक कठीण जाता, आनी अशा वेळार जेन्ना तुमचे सारके लोक आमच्या स्टुडियोंत येतात तेन्ना आमकां सहजतायेन अशें एक कॉमन नॉलेज ताचे संदर्भांत एक गिन्यान मेळटा. तशें गिन्यान घेवपा खातीर एक गजाल म्हाका तुमकां विचारपाची आसा. आजकाल कॉन्टॅक्ट लेन्स खूब वापरतात, आनी कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरता आसतना केन्ना केन्नाय थोडे कॅरलेसपणाय जाता. म्हणजे ते एकदां दोळ्यांक घाले की ते घालून उरता. आतां हे कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरतल्या खातीर तुमी कितें एडवायस दिवंक शकतले अशें दोतोर म्हणून? न्ही, पयलीं म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स कसली वापरतात. ओके ओके. कॉन्टॅक्ट लेन्सीतय बी खूब तरेचे पूण ते आसात. कितलो वेळ घालून रावं येता दोतोर? म्हयनो घालून रावंक जाता, पूण त्या तरेचे लेन्स वापरूंक जाय. ओके. म्हणजे पूण ते आतां दोळ्यांक काडना घालता आसतना पळय, तशें काडना आसतना म्हयनोभर दवरूंक जाता. ओके ओके. अच्छा. मग ते सकाळीं काडून घालून मागीर रातचे काडटात ती पळय. वेगळे लेन्स आसता, ओके तांकां क्वालिटी खूब आसता ओके कॉन्टॅक्ट ओके लेन्स. ओके. पूण आतां आमकां कॉन्स्टंट वेअर कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हणून येता, हय मागीर एकच दिसा खातीर म्हणून येता. ओके. अशे वेगवेगळे कॉन्टॅक्ट लेन्सीस आसता. अशें घालून दवरूं येता न्ही दोतोर? म्हाका फक्त एक प्रश्न कितें जाणा की आतां पळय आमी ऑक्सिजन घेतात, तशें म्हणजे शरिराक प्रत्येक अवयवाक एक ताची गरज आसता न्ही, म्हणजे फ्रेश एराची अशी. तशें लेन्साचे बुबळाक आमच्या गरज पडना काय म्हणून? देवान आमकां दुखून दिल्या, दोळ्यांक दुखून दिल्या, हय दुखून दिल्या आनी ती रडपाकय बी आनी हांसपाकय दोनी खातीर. ती दुख हाजी सगळ्याची काळजी घेता. अच्छा अच्छा. म्हणजे कितेंय जर दुखापत जाली जाल्यार दुकां येतात, मागीर तांकां शब्द सुद्दां दुकां दवरला तो ताकाच लागून आसतलें. आतां दोतोर, कांयच कारण नासतना एक एक फावटी दोळ्यांतल्यान दुकां येवंक लागता, म्हणजे नॉट विथ द इमोशन्स अदरवायज. आनी म्हाका दिसता एज फॅक्टरानूय हें घडटा, आनी केन्ना केन्ना अशें एकदम तूं काळखांतल्यान उजवाडाक आयलो, उजवाडांतल्यान काळखांत गेलो जाल्यार एक तुका दोळ्याचेर प्रेशर येता, तुका पळोवंकूच जायना. तें कित्या खातीर आनी तें अवॉयड करपा खातीर कितें करप दोतोर? तें पळय, काळखांतल्यान उजवाडा आयलो जर हय जायत, हय काळखां आसतना तुजे बुब्बूळ पळय आसता हय हय तें डायलेट जाल्लें आसता, हय हय. आनी भायर वता जसो तूं अकस्मात गेलो तें परत जाग्यार कॉन्ट्रॅक्ट जावन जाग्यार येवपाक मातसो टायम वता. तितलोच टायम तो तुका मातसो त्रास जाता. फिल्माक बी वतकच कशें जाता पळय आमकां भायर येना बरोबर दोळ्यांचेर प्रेशर येता. तो तितलोच टायम, कारण तो आमगेले बुबूळ तितलें एडजस्ट जाल्लें आसता डायलेट जावन. हय हय. तें भायर येवन मागीर तें कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक मातसो टायम वता, तितलोच टायम मातसो तुका हें जाता, ओके. अडचण येता. दोतोर, हे दोळे म्हणटकूच ह्या दोळ्यांचेर जशे मनीस इतले दोळे पळयता तितली म्हाका दिसता गितांय बी आसा, वेगवेगळी गितां आसा. आमचे कडेन एक कॉलर रावला, वाट पळयता. हॅलो. हॅलो. आं, कोण उलयता सांगात? हांव सुरेंद्र उलयतां. अच्छा, बरें. खंयच्यान उलयता बाब तुमी? सांग्यावेल्यान उलयतां. आरे बाप रे, तुमकां आयकूंक येता सांग्यार रेडिओ आमचो बरो वेवस्थीत? तुमकां दिसता सगळ्या येवची नासता म्हणून न्हू? थँक्यू व्हेरी मच. ना, आमकां सांग्या वयल्यान म्हणटकच म्हाका बरें दिसलें. देव बरें करूं. होल्ड करात आं, दोतोर उलयता. आं, हॅलो. हॅलो दोतोर. हय. म्हाका एक सांगात, डायबिटीसाचो कितें दोळ्यांचेर परिणाम बी जाता? डायबिटीसाचो सगळ्याचेरूच परिणाम जाता, फक्त दोळ्यांचेर न्ही. डायबिटीसाचेर सगळ्याचेर, खंयचेच आमचे अवयव सुटना. कारण डायबिटीसान ऑर्गन डॅमेज जावपाक कारणच ब्लड वेसल. कॅपिलरी डॅमेज जाली की मागीर सगळे ऑर्गन डॅमेज जाता. आनी कॅपिलरी म्हणटा ती आमचे शरीरभर सगळ्यात धांवता न्ही. खंय ती कॅपिलरींतल्यान जशें ब्लड भायर सरलें की मागीर डॅमेज सुरू जाता. आतां दोळ्याचेच म्हणपा जर जायत जाल्यार दोळ्याचो पयलीं म्हणजे कॉमन म्हणजे एखादो नंबर चेंज जाता. बऱ्याचदा असो पेशंट येतात 2-2 म्हयन्यांनी 3-3 म्हयन्यांनी नंबर चेंज जाता. आनी जे तांकां जर सांगलें जर जायत बाब तुगेलें ब्लड शुगर करून पळयल्या काय म्हणून, थोडे अशे पेशंट मेळटा आमकां
ते भायर वचून म्हणटा कितें दोळ्याक आनी डायबिटीसाक कितें संबंद आसा, दोळे वेगळे आनी डायबिटीस. तशें कांय ना, तशें कांय ना. हय, विचार तशे आसतात. पण ते डायबिटीसा खातीर नंबर चेंज जाता. दुसरें जाता ते डायबिटीस रेटिनोपॅथी, म्हणजे दोळ्यां भितर रक्त येता. तिसरें एक जावं शकता की दोळ्याचे नर्व पळय आसता, आमचे दोळे पळय दाव्यान उजव्यान वयर सकयल हालता, ते नर्व आसतात, ताजे कंट्रोल करपी पळय ते नर्व आसतात न्ही, ते डॅमेज जावन जाता आनी पॅरालिसीस जाता दोळ्याक. आनी पापणी सुद्दां पॅरालायज जावं शकता डायबिटीसा. अशें आमगेले थोडे जाण मेळटात आमकां पेशंट. हाका आनी ते डायबिटीसा आनी हाका कितें संबंद आसा. मागीर तांकां जशें ब्लड शुगर करपा लायलें, अरे तूं करून तरी पळय, मागीर कळटलें अशें म्हटलें की मागीर दोतोर अशें जाता न्ही काय म्हणून विचारता, तेंय विचारतात. आनी ती कंट्रोल केली की ते ऑटोमॅटिकली जाग्यार येता. ना न्ही कितें तें डायबिटीस लोकांनी प्रिकॉशन म्हणजे सामकी इम्पॉर्टंट प्रिकॉशन म्हणजे कंट्रोल ऑफ डायबिटीस. ताका आनी दुसरो ट्रिटमेंट ना. आमचो विचार कितें आसता, आमी गुळी घेतली, ब्लड शुगर कमी जालें की आमकां दिसता आमगेली डायबिटीस बरी जाली म्हणून. ना, डायबिटीस केन्नाच तशी क्युअर जायना. ती फक्तच कंट्रोल करूं जाता आनी ती कंट्रोल करपाक एकूच चीज कारणीभूत म्हणजे ती तुजी जीब. तुवें जर जीब सांबाळ्ळी जाल्यार डायबिटीस सांबाळून जाता आनी कांयच ना दुसरें. मागीर आमी ते ना जाल्यार गुळयो घेतल्यो, इंजेक्शन घेतली इन्सुलिनाची, ताका मागीर एंड ना, तें वाडत वचपाचें. एक जाग्यार 2 गुळयो घेवपाच्यो, 2 गुळयां जाग्यार इंजेक्शन घेवपाचें, 2 युनीट घेवपाचे सुरवातीक, मागीर ते 20 युनीट सुद्दां वतात दिसांतल्यान, अशें जाता. म्हणटकीर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे जीब कंट्रोल केली की डायबिटीस कंट्रोल जाता आनी कांय ना. सो देंदूबाब, तुमी इतले पयसल्यान फोन केलो आनी तुमी प्रश्न विचारलो, ते सगळे गोंयभर लोकांक तो उपयोगाक पडटलो. देव बरें करूं. हां, असोच आमकां फोन करीत रावात, आमचेर मोग दवरात, आसुनी सदांच. हां, देव बरें करूं. थँक्यू. हय हय दोतोर, डायबिटीसचें हें प्रकरण सोंपपाचें न्हीच कशेंच. डायबिटीसाचेर उलोवपा लागल जाल्यार सबंद दीस वचूंक शकता. पूण आतां दोतोर जे इन्सुलीन बी घेतात न्ही, आतां दोतोर ते थोडे युनीट वाडयत रावतात, वाडली डायबिटीस म्हणजे ती कंट्रोलान हाडपाक. पूण हें वाडोवन वखदां घेवन घेवन ताजो परिणाम आमच्या अवयवांचेर वेगळ्या रितीन बी जावं येता. हय, जातात. कारण कितें जाता, हें इन्सुलीन आमी घेतात, तर इन्सुलिनाचो इफेक्ट टेम्पररी आसता. आमी इन्सुलीन घेतलें की ब्लड शुगर देंवली, आमी खातात. बरोबर बरोबर. खालें की परत इन्सुलिनाची गरज पडली. तें फ्लक्च्युएशन पळय जें कितें आसा, वयर सकयल ब्लड शुगर, तें बरें न्ही. तुगेलें ब्लड शुगर जर समज 150 आसा आनी कंटिन्युअस 150, 160 जर उरले जर जायत जाल्यार त्या पेशंटाक व्हडलो मार बसना. पूण तें समज 200 गेलें आनी परत 100चेर आयलें, परत 180चेर गेलें, परत 100चेर, तें वायट. ताजो पेशंटाचे परिणाम खूब जाता. दोळ्याची चिकित्सा म्हणजे पयलीं आनी आदीं हो आमचो विशय आसा दोतोर. आमचे कडेन आतां वेळ तसो खूब कमी आसा. आतां जनरल लोकांक म्हणजे बदलते काळान सुद्दां जरी आसलें जायत जाल्यार जनरल लोकांक पोल्युशन वाडलां किंवा हवामानान बदल जाला, ग्लोबल वॉर्मिंग चल्लां, अशा वेळार मनशाच्या प्रकृतीन वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ताजेर परिणाम जावप हें साहजिकच. आनी तातूंत कंटिन्युअसली स्क्रीन आमी पळयतात. हो सगळो दृश्टिकोन लक्षांत दवरून दोतोर, एक तुमी आमच्या आयकुप्यांक सजेस्ट करात की कॉमनली म्हणजे दोळे कशे वापरप, कितले वापरप, किंवा एक तुमचे कडल्यान एक लोकांक कशा पद्दतीन दोळ्यांक आमी सुसेगाद किंवा पिसफूल दवरप किंवा धांपून दवरप अशें. म्हाज्या मता प्रमाणे तरी आमी जी स्क्रीन वापरतात ताजो वापर जर आमी कमी केलो जर जायत जाल्यार आमच्या दोळ्यांक व्हडलो कांय इफेक्ट जायना. हय न्ही.
पूण ते दोळ्याक आतां दोतोर ते वेगळे लेन्सीस मेळटात ते स्क्रिनीक वापरपाक कितपत ताजो योग्य उपयोग जाता तर ताजे फक्त ते मार्केटींग गिमीक म्हणपाचें आनी ताचे भायर आनी दुसरें काय म्हणपाचें हय न्ही. म्हणटकच प्रत्येकान आपल्या परीन दोळ्याची योग्य रितीन काळजी घेवप, योग्य तितली न्हीद घेवप सामकें आनी योग्य तसो आहार घेवप आनी तितले दोळे आनी दोतोर दोळ्यांक अशें परतून परतून उदक मारप बी योग्य काय मारचें अशें देवान आमकां हें दुख दिल्यां तें आमगेले दोळे निवळ करपाकच देवान कितें ताजे कडेन एक्स्ट्रा असो म्हणून दिवं ना. प्रत्येकान ताचो उपयोग करप हें आमच्या दुखां भितर वखद आसता. वा हय न्ही. हय ओके ओके ओके. ताचे भितर वखद आसता. तुम्ही बेश्टें उदक न्ही तें 100% वॉटर न्ही तें. अच्छा 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 अच्छा. म्हणजे ते दोळ्यांतली जी चिखोल आसा तोय भायर उडयता आनी त्या भायर दोळे लीपय करता. लीप करता आनी ताका स्मूथनेस हाडटा. हय पूण थोड्यांक तर दुखांच येना तांचें कितें. दुख येना अशें कांयच नासता न्ही. हय हय ओके. दुख येताच. हय थोड्याक वेळ वता. कारण दुख तयार करपाचे ग्लँड आसा ते अशे दोळ्याच्या सायडीन भायले वटेन आसता आनी देवान कितले आयडियेन केलां तें पळयात. विचार करूंक जाय. तें दुखां हांगा सायडीन दोळ्याच्या सायडींतल्यान आसता आनी थंय तयार जावन तें अशें सोडून सामकें मदीं नाका कडेन येता. हय हय हय. प्रेशर येता थंय दुखां येवचे पयलीं दोळ्यांचेर. दोळे धापले उगडले ती दुख अशी सोडून हांगा नाका कडेन येता. नाका कडल्यान थंय बुराक आसता थंयच्यान ती नाका भितर वता. म्हणजे ती सगळे एक सायडींतल्यान येवन ते दोळो धुवन मागीर नाकार वता. अच्छा अच्छा. अशें तितली वेवस्था देवान करून दिल्या पण आमकां तें कळना. हय. एक पळोवंक गेल्यार सगळेंच जादू कसो मिरेकल कशें. दोतोर खूब आमकां वेळ आतां कमी आसा आनी विशय हो इतलो खोलायेचो आसा आनी तुमी इतली माहिती परतून परतून आमी मेळया. कांय गजाली तुमचे कडल्यान अजुनूय आमकां काडून घेवपाचे आसा. खूब खूब देव बरें करूं तुमकां. मना पसून देव बरें करूं. कारण तुमी ज्यो गजाली म्हत्वाच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो आमकां सांगल्यो. परते अशीच भेट आमकां दियात आनी आकाशवाणी तुमच्या उपकारान. आनी हांवूय बी आकाशवाणीच्या उपकारान.